ताज्या नंतर बीडीओन इन्स्ट्रक्शन पंचायतीक दिलें की ह्या आयतारा ग्रामसभा घेवची म्हणून. ताज्या नंतर इमिजिएटली काल कळ्ळें आमकां की पंचायतीन ग्रामसभा जी ह्या आयतारा दवरली, तारीख कितें 23, ती कॅन्सल केली. आता म्हाका इतलेंच सांगा, कायदो जर पळोवंक वचात जाल्यार कायद्या अंतर्गत पंचायत कॅन पोस्टपोन द ग्राम सभा बट कॅनॉट कॅन्सल. जाल्यार ह्यो 4 ग्राम सभा अजून पर्यंत कंप्लीट करूंक शकना आनी हे प्रत्येक वर्सा जाता. कित्याक जावंक जाय? म्हणजे मेडशे पंचायतीन थारयलां कितें की लोक जे आसा पळय तांकां केअर ना, तांगेले विशय तांच्यांनी उलोवप ना. मेडशे थंयसर एक इलिगल प्रोजेक्ट येता आनी ताका सगळी परमिशनां दिवच्या खातीर ग्रामसभा केला. सरपंच ह्या सगळ्या गोष्टींक जबाबदार आसा आनी मेडशेचो सेक्रेटरी तितलोच जबाबदार आसा. मजगती सरपंच सुशांत गोवेकर म्हणटा ग्रामसभा जाता म्हण कांय कारणां खातीर खंय फाटीं फुडें जाता. जायना जाता कित्याक कारणाक लागून कितें फाटीं फुडें जाता. ओके, कितें कितें कामां आसलीं पळय ती आमी सगळे ट्राय केल्या चालू करची. हें करून फायदो ना, कित्याक तुमी ग्रावंड लेवल पळोवंक जाय, जाल्यार ना जाल्यार ती कळटा. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.